हांव तुमचेच भाशेन कोंकणी भाशेचो मोगी आनी गोंयचो मोगी. पूण हांव सकाळीं कपेलान मीस केला तेन्ना लोकांक सांगतालो, सुमार 40 वर्सां म्हाका काळ्या पाण्याक धाडलेलो. काळ्या पाण्यान म्हणजे अंदमान आनी निकोबार आयलंड्स, थंयसर हांवें 40 वर्सां काम केलें आनी थंयसर कोंकणी चलत आसली. पूण कोंकणीचो मोग आजून काळजांत आसा. पूण उरलेलें उलोवप इल्लेशें फिरगे भाशेनूच कोत्ता म्हणून तुमच्या लागीं पूण हांव भरसोडे मागता. First and foremost, my congratulations to our Sarpanch, Mr. Joseph Sequeira. As I said, having been out of Goa for 40 some years, I didn't see much of the work that Joseph has done. I have seen some of his work, no doubt. But since this morning in particular, I have heard so much about the work which Joseph Sequeira as Sarpanch has done for our village. And I want to congratulate you, Joseph. And my prayer is there and will be there that you may continue to work with that same enthusiasm and love for the people of this village. May God bless you and your dear family. आजचे हे दिसा पासत हांव देवाक आर्गां दिता, कित्याक हे व्हडलो प्रोजेक्ट म्हज्या हातांतल्यान कंप्लीट केलो म्हणून. तरी पूण आसतना आमचे बरोबर आतां माचयेर आसा आमचे बिशप ऑफ पोर्ट ब्लेयर, एलेक्स डायस, फादर पॉली आमचो पादेगार, मागीर व्हिडिओ मिस्टर प्रथमेश, मागीर आमचो डेप्युटी सरपंच गीता परब, सेक्रेटरी अर्जुन, आमचे लिगल एडवायझर आनी आमचे पंचायतीचे एडवोकेट प्रणय कामत, म्हजे सगळे 5 मेंबर्स, म्हजी फॅमिली आनी म्हाका भाव भयणांनो, आयज खूब भोगता हो आमचो एक प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केलो म्हणून. तुमी जाणा हांगासर आमची एक धाकटेली स्टेज आसली आनी आमी ग्रामसभा वचून घेता आसतना ते तितले एनवायरमेंट बरो नासलो. पूण आमी अशें चिंतलें सगल्यांनी पंचायत मेंबरांनी एक बरें हॉल बांदचें म्हणून. सो हांवें आर्किटेक्ट गॉर्डनाक घेतलो आनी प्रेजेंटेशन दिलें आमच्या पंचायत मेंबरांक, आमी अशें करुया म्हणून. सो पंचायत मेंबर म्हणलें शुअर करुया. आनी सगल्यांचो हातबोट आसा, सगळे 5 मेंबरांचो, कोणाचें नांवां घेयना पूण सगळे 5 मेंबर आमचे. आनी पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा गॉर्डनाक, आर्किटेक्ट गॉर्डन हेणेन हो प्रोजेक्ट आपणाच्या हातीन घेवन हो कंप्लीट केलो. तेणेनूच आमकां पंचायत इन 2014 म्हाजें पंचायत ऑफिस तेणेनूच हे केल्लें, आमचे बिल्डअप केलेलें आनी आतां हो प्रोजेक्ट केला तेणेन. सो हेका खूब दिसपेस जालो, अबावट 2 कोटी सुमार 2 crores. आनी नेवरदलेस आमकां खूब जाणांनी स्पॉन्सर्स दिले. पंचायतीचो एक पयसो आमी हितून यूज करूंक ना, पूण सगळे हे आमचे अंडर PPP पब्लीक पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट असो केलो आमी. थोड्यांनी AC दिले, थोड्यांनी कोदिले दिले, थोड्यांनी आर्किटेक्टाची बील फारीक केलें, थोड्यांनी इलेक्ट्रिसिटीची बील फारीक केलें, सगळ्यांनी कितें दिसता तुका तशें म्युजीक सिस्टम सगळे. सो हांव जाणा आमकां सगळ्या लोकांक हांगा वचोंक जाय म्हणून, भुरग्यांकूय वचोंक जाय. सो हांव आनी सुबेज हें करिना, पूण हांव बिशप एलेक्स डेसाचे
दोन उतरां मातशें उलयता. बिशप एलेक्स वॉज बॉर्न इन कालावट ऑन द 5th of August 1944. आणि तेणें आमच्या इस्कॉलान लिटल फ्लावर ऑफ जीजस हायस्कुलान तेणें तेजें शिकप घेतलें. जशें हांवूय म्हणटा केन्ना केन्ना की चडसो हांव म्हणटा म्हाजें इस्कॉल लिटल फ्लावर आनी आय एम अ रेड हावस पर्सन. सो दीज आर द थिंग्स वे आमचे इस्कॉल आमचे आदी खूब उंच जाल्लें. हांव फादरी कडेन बिशपा लागीं उलयतालो तेन्ना बिशप म्हणटालो आमकां प्रुडेन्साच्या घरान इस्कॉल आहले, पूण हांवें म्हणलें आमी आगारोडे आसले फादर म्हणलें आमचे जुनियर प्रायमरी सेक्शनाचे आगारोडे आसले. सो बिशप डायस played a key role in supporting local communities and promoting social justice in Andaman and Nicobar Island. His leadership was instrumental in strengthening the Catholic mission in the region. खूप काम केलेलें आसा. इट इज हिडन. आख्या गोंयांत केलेलें आसा, आख्या इंडियेक केल्लें आसा. पूण बिशप एलेक्स डायस केन्नाच असो भायर येयनासलो. ज्या दिसा हांव बिशपाशीन गेलो तेन्ना सांगलें फादर तूं यो आमच्या गबेलान एक थँक्स गिवींग मास करया म्हणून आनी मागीर तुजें इनॉग्रेशन करया म्हणून. फुडें कशें वय म्हटलें आनी हांव त्या पासत फादरीक चड आनी चड बिशपाक चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा. हेजे पासत कित्याक तो हांगा येयलो आपणाचो टायम काडून. सो सकाळीं काल येयलो तो आपणाच्या घरा आसलो. आमी तेजें घर म्हणटा आमी मिस्त्रीगेर म्हणटाले. तेजो पांय आमकां कांतरां शिकयतालो इगोशेन. सो तेन्ना आमकां कोसांव सॅमिलीची नोयेनां आसत जाल्यार ती आमी घरा वचोन तेका आमी तेजो पांय आमकां शिकयतालो कांतारां. सो कोण तरी आउट ऑफ ट्यून गेलो जाल्यार तेका एक बडी मारतालो जाल्यार बाबा सारकें म्हणटो. सो हेजे वयर मागीर फादर बिशप केन्ना येतालो तेन्ना आमी म्हणटाले बिशपाकूय फादर तुजे अशें मनीस आमकां मोगोटीन जाय फादर कित्याक आमी तेन्ना धाकटे आसले. सो आयज तो एक बरो व्हडलो महान मनीस जाला. आनी आमी अबावट 8 years or 10 years बिशपाच्या नांवान एक रस्तोय आमी नेम केलेलो आसा, बिशप एलेक्स डायस रोड. आनी दुसरो आमचो आनी एकलो बिशप आसा, बिशप लुमिन मोंटेरो. तेजे नांवान आमी आनी एक रस्तो केला पुर्बावडो. सो आमकां दोग बिशप आसा आमचे कालावटाक. सो आमकां अभिमान भोगता की हे आमचो बिशप आसा म्हणून. आयज तरी आमी इस्कॉलाचे प्रेजेंटेशन दिता 23-24. आमकां जरी पूण लेट जाली ह्या प्रायजीस दिवपाक, नेवरदलेस आमी एक चान्स घेतलो की आफ्टर इनॉग्रेशन आमचे एक हॉलान भुरग्यांक आपोवन तांकां हे अशें दाखोवपाक हे हॉल आमी केला आनी तुमचे एवॉर्डूय आसा म्हणून. सो ह्या पासत हांव सगल्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा येयले, तुमचो टायम काडलो आनी म्हाज्या पासत मागले आनी म्हाज्या पासत तुमी कांतारां म्हटलें बड्ड्याक. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी माफी मागता कित्याक लेट जाली म्हाका दिसता. आमी सांगलेले प्रोग्राम स्टार्ट जातलो म्हणून 11:30 जालो आनी आमचो हो आनी एक अद्यावराचो प्रोग्राम जालो. सो 1 hour वी हॅव बीन लेट. सो नाव वी वील स्टार्ट द प्रोग्राम इन फुल स्पीड. बट इन द मीन टायम I also request everyone to attend our function at near the senior citizen girl at Purbavado. We have constructed another community hall over there and a MRF shed. MRF म्हणजे material recovery facility where garbage will be segregated over there. आणि जर तर कोणाचे आदलो रोग पासून आसात जाल्यार तुमी थंयसर हाडून दिवपाचो. सो तो आमी रिसायकल करतले थंयसर, कित्याक आमकां मिशिनरी धाडल्या गव्हर्मेंटान. आनी 8 गाडयो आमच्यो धाकट्यो गाडयो टेम्पोज गव्हर्मेंटानूच दिलेले आहा अंडर 15 फायनान्स. जे आमच्या BDOन आमकां हे सवलती दिल्ली आमकां ते कडेन आपणाची आमची फायल घेवन गव्हर्मेंटाचेर गेलो आनी त्यो फायल त्यो आमकां 8 व्हेकल्स हाडून दिल्यो आमकां. सो तेजें इनॉग्रेशन आसतलें आनी
आमचे पुऱ्यांचा जंक्शनाचे तेजे इनॉग्रेशन आसतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.